आता ऐकूया कोकणी नवनाट्य. तो एक राजा, ती एक राणी. बरोवपी कृ म सुखटणकार. इश्टानो, तुमचे आमचे जिणेंतल्यान काणी कुशीक काडून नजो. ती आमचे जिणेचें एक आंग. काणयेंतलो राजकुंवर घोड्यार बसून येतलो अशें आमचे मदल्या कांय जाणांक ओगीच दिसता. दोनूय दोळ्यांत फुलां पडलीं तरी ती राजकन्या जावं तो राजकुंवर आमच्या दोळ्या आड जायनात. जाणटेपणांत परी येवन आमचेर काडी भोंवडायना तरी लेगीत आमी काणयांनी रमतात. जे जिणेंत हातांतल्यान सुटले ताच्यो काणयो जातात आनी त्यो आमी आमच्या नात्रां पंटुरांक सांगीत सुट्टात. शेवटी आमची जीण ही एक काणीच, कोणे तरी बरयल्ली आमचे खातीर. अशीच एक राजा आनी राणी, तांची ही काणी. अरे आज सेकंड सॅटर्डे तुजो, जाल्यो गुयण्यो सुरू, चल्लो फेना कुमकळपाक. सगळें खबर आसा तुका. मागीर हे अर्थ नाशिल्ले प्रश्न कित्याक? राजागेर वचप म्हाका कशेंच चुकना. आमची कितल्यावी पिळगी तेंय म्हाका खबर ना आनी ताकाय खबर ना. राजा कसलो तो? डबल बेडरूम फ्लॅटान रावता. तेन्ना राजा म्हालांत रावताले. हांच्या बेडरुमाक लिकेज आसा आनी नळाचो वॉशर गेला आनी राजा खंय. आगो दात पडले आनी आयाळ जळली म्हूण शिवांक तूं जंगलातलो राजा म्हणचे ना? शिवाची देख हांगा लागना. हांव लिकेज बेडरुमाची आनी नळाची म्हणटाले. हे पळय लिकेज पळोवपाक हांव बेडरुमांतूय वचूना आनी किचनांतूय वचूना. हांव हॉलान फेनाक हुमकळटा. मागीर राजा म्हाका फाटीर मारता. काणी सांगून जातकच फेनाक परत हुमकळटा. अशें आमी पिढ्यान पिढ्या करीत आयल्या. आय सी. जाणटेले आदी झाडाक हुमकळटाले. पणजो बी झुंबराक हुमकळटालो खंय. आतां झाडांय उरूना आनी झुंबरूय गेले म्हणून हांव फेनाक. पूण आमी चाली रिती आनी दायज सोडूना. कळ्ळें तुका? तुका कितें कळटलें म्हणा. आमची लग्नाची उलोवणी जाली तेन्ना कोण्णे आमकां तूं फेनाक हुमकळटलो म्हूण सांगू ना. तरी बरें, तूं म्हाका पळोवंक आयलो तेन्ना थंय फॅन पळोवन तूं थंयच हुमकळ्ळो ना. तेन्ना फॅन चालू आशिल्लो आनी हांव चालू फेनाक हुमकळना. जोक केलो दिसता. तरी बरें, असले पिजे ते राजाक सांगना. आनी सांगिल्लें जाल्यार तो थंयच बंद फेनाक गोळ घेवपाचो. हो तुजो जोक दिसता. हांसू. तुका मगो आमच्या घराण्याचो मात अभिमान ना. पिळग्याच्यो पिळग्यो इतल्यो काणयो सांगीत आयला आमी. फकाणाचें काम न्ही तें. आनी एकदां सांगिल्ली काणी आमी परत सांगिनात. जाणा मगो तूं? आरा तूं वायटा तुका. आमकां लग्न जावन इतलीं वर्सां जालीं, एक काणी सांगल्या रे तुवें? काणी सोड. एक दुजे के लिए पिक्चराक गेली. शेवटाक म्हाका दोळो लागलो. वासू सपना दोंगरा वयल्यान सुखरूप देंवली काय विचारल्यार ना सांगलें तुवें. हांव विसरूं ना. सैराट पिक्चराक गेली. शेवटाक म्हाका मातसो दोळो लागलो. ते सान भुरगे किद्यान पांय बुडोवन आयले काय विचारल्यार ना तुवें सांगलें. विसरूं ना हांव. राजा कोण, खंयचो, ताका वचून काणयो सांगता. आगो तुका सिनेमाच्या शेवटाक न्हिदावो येता ताका हांव जबाबदार? म्हाकाशें दूशण कित्याक? आमचो राजा सगळी काणी बऱ्या इंट्रस्टान आयकता आनी हांवें विचारिल्ल्या प्रश्नाची जापूय दिता. तुजे भशेन न्ही. जाप दिली ना जाल्यार ताज्या बोर्डाचे 100 कुडके जावन पांया कडेन लोळटले म्हणून तूं धमकी दिता न्ही, त्या भयान तो आयकता. कळ्ळें मू? आगो ती जस्ट फॉर्मॅलिटी. आज मेरेन कितल्यो पिळग्यो जावन गेल्यो. केन्ना राजान विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दिवना म्हणून त्याच्या बोर्डाचे 100 कुडके जाले. अशें तुवें आयकलां? आयकलां आनी आयकुना. म्हजे बोर्डाचे हरशींच 100 कुडके जावन लोळटात. आतां खंय लोळटात तें मात म्हाका खबर ना. आवय म्हजे, बरे विनोद करता मगो तूं. आसूं, तें सोड. ते कुडके मागीर एकठांय करुया. आज तुज्या पोळ्या वांगडा लसणीची चटणी मात नाका. कित्याक गे बाये? राजागेर पकवान्या रांदून बी दवरल्या काय कितें? भाभीक फोन करून विचारचें पडलें.
कितें गो उलयतना मनशान सारकें उलोवचें आं? ती भाभी आणि कोण तर हे पळय आता ती 2 बेडरूमाच्या फ्लॅटान रावली म्हूण भाभी जाली. ती महाराणी येदोळच तुका सांगला दात पडले आणि आया झडली म्हूण शिव तो शिवच. महाराणी ओनू तिणे हळदी कुकमाक गायणो म्हटला. महाराणी खंय म्हाका अशी भिरभिरी मारिली सांगू तो गायणो पळोवन. गाणो पण तुका भिरभिरी कित्याक मारूंक जाय गो? गाण्याचें तोंड तूं सदांच पळयता. केन्नाच सांगूं ना तुवें भिरभिरी मारता म्हणून. महाराणीन गायणो वाटच्या आदी आमगेर एक गायणो आयिल्लो. हां. सार्वजनीक गणपतीची सोडत काडिल्ली तुवें याद आसा? पयलें इनाम 4 रोदांची गाडी, हां. दुसरें इनाम 2 रोदांची गाडी, बाकीची इनामां कुकर ओव्हन आनी कितें कितें. आसूं. तुका कितें फुटलें रे? गायणो. गायणो घेवन तूं घरा आयलो आनी हो महाराणीलो गायणो घेवन हांव घरा आयलें. आतां कळ्ळें गायणो पळोवन भिरभिरी कित्याक मारली ती. जावं 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 गाणो तरी फुटलो ते आदी म्हाका आवाज आनी मिश्यो सोडून कांयच फुटूंक नाशिल्लें. तें सोड. तुवें पोळे आनी लसणी चटणी कित्याक नाका म्हणलें? पळय पळय पोळे जातात गो, लसणी चटणी नाका. कित्याक पूण? आगो आयज सेकंड सॅटर्डे. काणी सांगतना राजा म्हाका फाटीर मारता तें तुका खबरच आसा. लसणी चटणी खाल्ल्यार तोंडाक लसणीचो वास येता. तोंडाक तोंड जाता तेन्ना राजाक ताचो त्रास जावं नये म्हणून ही विनवणी. आहाहाहाहा. काय तर तुजो राजा. आत्तां फोन करता भाभीक. भाभी लसणीची चटणी करिना काय लसूण बी जेवणान घालपाची सामकी सोडली. खबर काडची पडली ना सारकी. आगो आगो तांगेर लसूण खाल्ल्यार ताचो त्रास म्हाका जावचो ना न्ही. म्हाका फाटीर मारतकच राजा खंय तोंड उगडटा. हांवें प्रश्न विचारून धमकी दितकच ताका भाशण. कळ्ळें न्ही? भाभीक फोन करतकच सगळें कळटलें न्ही. कशें कळटलें? कशें कळटलें? हांव एकदां फॅनाक घुमकळ्ळो म्हणटकच थंय नो एंट्री. कळ्ळें? आनी काणी एकदां सुरू जाली की मागीर आमी तो मी न्हय आमी दोगूय दुसऱ्याच जगान पावतात. तुमकां कळचें ना तें. कितें कळटलें कितें कळचें ना तें सगळें भायर काडटा. करताच हांव फोन. आगो आगो फोनाची डायरी खंय उडयली? आगो आगो सायबिणी लसणीची वटेलावाची आल्याची ना जाल्यार टमाटाची जाय तसली चटणी कर. पूण फोन करूं नाका. हांव करतलेंच. आवय 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 आवय. मेळना. डायरी मेजाकुडीन आसा दिसता. राव हां हाडटां. आगो 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 सोपूत आसा तुका म्हजो. हा आयकना देवतेचो. आवय 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 तरी आयकना. ए आईचो तुझ्या आयकना. बाबाचो तुझ्या तरी ना. आसूं जाय ते कर. आगो आगो कशें आयकुचें ना न्ही तूं. महाराणी ती राजघराणे ते. तुका एकदां सांगलें आमकां सगळ्यांक भाभीच ती. महिला मंडळाच्या प्रोग्रामाक रेग्युलर चीफ गेस्ट ती. हळदी कुकमाक वता तांगेर खबर ना गायणो हाडपाक. आतां ओगी बस थंय. Hello, Maharani this side. Who is that side? पळयलें सॉरी आयकलें मगो. हॅलो वळखलें ना? हवा हवाई. बी 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 बी. कळे ची हो गो. हय हय. ची हो हो होनोलुलु लुलुलुलु होनोलुलु हिंगविकी हांगकांग किंग कॉंग आई सी लुसी 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 हसी तोसी लसी पिसी मोम्बासा पिंग पॉंग. आगो कितें चल्लां तुमचें? हॅलो, कोण थंय पडिल्लो दात सो मदींच? आमगेले पतिराज. ओके ओके सॉरी हां. हे सॉरी बी काय म्हणपाची गरज ना. तुका फोन करू नाका म्हणून येदोळच्यान जीव खातालो. आगो आगो तूं कितें करता? तुमकां म्हण. हॅलो, परत पडिल्ल्या दाताक सॉरी. घरकाराक कितें जालें? आज सेकंड सॅटर्डे न्ही. आज आमगेर येवपाचें न्ही. तेच खातीर फोन केला. हो म्हणटा आज लसणीची चटणी करू नाका खंय नाश्त्याक. कित्याक गे बाय? लसणी चटणी आनी पोळे
कॉम्बिनेशन डेडली. जशे दाळच्या रोसा वांगड्या बांगड्या किसमूर. दाळचो रोस पेडव्या सुके. लसणी कडी विसवण फ्राय. तुमच्या बरोबर हांवूय पुरचलो पाड पडून. पडिल्लो दांत. हॅलो, अगो पतिराज लसणीची चटणी कित्याक नाका म्हणटा ते सांग. तो म्हणटा लसणीची चटणी खातकच तोंडाक वास येतलो. काणी सांगतना राजा हाका फाटीर मारता न्ही तेन्ना राजाक त्रास जातलो. राजाक त्रास जातलो म्हूण तो अर्दो जाला हांगा. आवय महाराजाच्या तोंडाक कितले तरेचे वास येतात. दिसाच्या वेळेनुसार ते बदलतात. हांवें बडीशॉप भाजूनच दवरल्या. तो ती तोंडात उडयतकच कोणाकूच त्रास ना. बिनदास लसणीची चटणी कर तूं. हांगा भाजिल्ली बडीशॉप आसाच. कोणाकडेन उलयता तूं महाराणी? बडीशॉप खाली काय कितें सकाळ फुडें. उडयली थोडी तोंडान गरजेपुरती. कळ्ळें म्हाका. हॅलो, आयकलें मुगो, पडली बडीशॉप तोंडात. आयकलें गरजे पुरती. कोणे उडयले तोंडान आनी कितें? महाराजान तोंडान बडीशेप उडयली खंय आनी तू काय दवरल्या. महाराज आसा फोनार तेवटेन. हॅलो महाराज, मुजरो स्विकारचो. मुजरो. हॅलो, अगो कितें फोडलें? राजांक मुजरो केलो हाणें. पावलो राजाक? हय. कोण आसा ते वटेन? आजची जाप म्हाका अजून मेळूंक ना. तुवें बडीशेप खाला काय कितें? हवाई. ओहो कळ्ळें. हुय 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 हुय. बरो नाच केल्लो तिणें. आज तिचो घरकार येवपाचो आसा न्हय. त्याच खातीर फोन केल्लो ताणें. ताका लसणीची चटणी खावंक घाल्यार जाता काय म्हूण. तुका त्रास जाता न्ही ताच्या तोंडाक वास येत जाल्यार? छे म्हाका ताचो काणी सांगतना निथू उसळटा पळय ताचो त्रास जाता. बाकीच्या वासांचेर बडीशेपीचो उतारो आसाच न्ही. हॅलो, आयकलें मुगो? हय. आयकलें मू. आयकलें. हॅलो महाराजानू, मुजरो स्विकारचो. हॅलो, अगो परत कितें फोडलें? मुजरो केलो. पावलो राजाक? पाड पडू मुजऱ्याचें. पूण मुजरो करतना सगळें फोडटा गो कित्याक? मुजरो करतना रिवर्सान वता तो. हारसोना न्ही, फाटलें दिसना. हुय 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 हुय. लाकी चिकी चिकी लाकी लाकी चिकी चिकी बूम बूम चिकी लाकी चिकी लाकी चिकी चिकी बूम. हॅलो, कोणे मुजरो केलो तेवटेन? आगी बाई, एक्वेरियम फोडलो नाच करतना बडीशाप लागली दिसता हाका. दवरता गो फोन. हवाई. हॅलो महाराजानू, नो. मागीर फाटल्यान कोण लागिल्ले वरी बका खातलो. राजान आपलो हट्ट सोडलो ना. मडे खानार काढून घेतले आणि मोनो कसो मसंडेच्या दिकेन चलपाक लागलो. आता कितली वर्सां जाली मरे राजाक काणयो सांगता तूं, तरी कसलो येसायो मारता. म्हाका लेगीत पाठ जाले. तुका कितें जाला सांगपाक? राजाक काणी सांगता हांव, तुका न्ही. परंपरे प्रमाण तशें जावपाक जाय तें. म्हाका तुवें काणी सांगली. म्हाका आनी तोंड पडतें उगडूंक लावनाका. फकत राजा राजा राजा. काणी सांगली म्हणून हातार कितें पडटा काय ना. आगो, मनीस सगळें पयशा खातीर करता. आसूं, यो पळे खावपाक. राजा, ह्या प्रश्नाचो जापो तुवें खबर आसून दिलो ना जाल्यार तुजें कितें जातलें तुका खबरूच आसा. तुज्या तकलेचे 100 कुडके जावन तुज्या पांया कडेन लवळूंक लागतले. अशे तरेन राजाचें मौन भंग जावन तो पोपट कसो उलोवंक लागतकच वेता मड्या सकट नाच जालो आनी परतून रुखाक हुमकळूंक लागलो. जालें सायबा, भाशण पाठ. आता दी, कितें दिता तें. कितें दिता ते दी म्हणल्यार पोळे आनी लसणीची चटणी. इतलो वाद जालो, तुज्या राणीयेक फोन केलो ते लसणीच्या चटणेकूच लागून न्ही. लसणीची चटणी म्हणटकच पोळे आयलेच न्ही. जालें. इतलो वाद फोनाफोनी जावन लेगीत तुवें केलीच न्ही ती लसणीची चटणी. पोरसान हरशी वट्टेलांव आसा मुगो. राणीयेन सांगलें न्ही राजा बडीशेप तोंडान उडयता भाजिल्ली. तूंय उडय थंय वतकच. राजाक सोबता तें. जसो राजा तशी प्रजा. खा लसणीची चटणी. बरी जाल्या. कितें सांग. आवय म्हजे,
आज सूर्य खंयच्यान वयर सरलो काय? चुकून बरें जालां ते बरें जालां फॉर अ चेंज ते कळू नाका. हय हय पावल्यो आं तुज्यो भावना. आता खा भरपूर आणि घाल घमघम राजाच्या नाकाकडेन. हें? ताकाय कळुनी लसणीची चटणी बरी जाल्या म्हणून. ताका कशी कळटली लसणीची चटणी बरी जाल्या म्हणून? हा, लसणी बॉय झाडान तोंडान उडयल्यारूय घमघमूच पडटा. हे पळय ओगीच कितें उलोव नाका. उलोवपा फाटल्यान एक लॉजीक असपाक जाय. हय एव्हरी सेकंड सॅटर्डे राजान आपलो हट्ट सोडलो ना. मडे खाण्यार घेतले आणि मोनो कसो मसंडेचे दिकेन चलपाक लागलो. हे इतली वर्सां सांगपा फाटल्यान लॉजीक कितें रे? ती परंपरा. परंपरा खंय? तरी बरें आमकां एकूच धू ती लग्न जावन गेली. राजाक भुरगें ना बाळ ना जाल्यार एव्हरी सेकंड सॅटर्डे राजान आपलो हट्ट सोडलो ना. चालूच उरपाचें. आमी आसासर तरी तातून खंड पडचो ना हाची आमी जतनाय घेतले. पुरा तुका सांगता आमच्या लग्ना आदी एकदां पावसान सोलार सुंगटां खावन राजाक भायर जातालें. तरी आसतना तेच अवस्थेन राजान म्हाका फाटीर मारलो आनी हांवें ताका काणी सांगली. असो आमचो कमिटमेंट. महाराजानू. राणयेन सुंगटां उजरायतना सुंगटांतलो काळो दोरो आसता तो काडलो ना काय कितें? तुका सुंगटांतलो दोरो दिसलो. म्हज्या राजाचो कमिटमेंट दिसलो ना महाराजानू. म्हज्या चटणेचे तूं सूट आनी घे फोन. हॅलो. हॅलो राजा दिस सायड. हू इज दॅट सायड? हा, राजा गो 100 वर्सां आयुष्य. हॅलो राजानू, तुम्हीच फोन केला न्ही म्हणटकच हू इज दिस सायड हें तुमकां खबर आसा? तरी आसतना सांगपाक तोंड धरला रे. हवा हवाई. उय 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 उय. हॅलो राजानू, हवा हवाईचो घरकार. तुम्ही सकाळच्यान बडीशेप खातात काय कितें? येदोळ फोन केल्लो तेन्नाय तुम्ही बडीशेप तोंडान उडयल्या म्हणून राणी साहेब सांगताली. बडीशेप खातलो जाल्यार पोटान कितें तरी आसूंक जाय न्ही. बडीशेप भरिल्ले पोटार खावचे आसता पचना खातीर. आता तू म्हाका फोनारूय काणयो सांगपाक लागलो काय कितें रे? आमची परंपरा कितें? हय. तुवें महालान येवन काणी सांगपाची. हे पळय बडीशेप खाली म्हणून हांव परंपरा विसरूंक ना. कळ्ळें मरे? जाणा महाराजानू, हांव हाका तेंच सांगतालो. आमी दोगूय जाण आसा मेरेन आमी परंपरा सांबाळटले म्हूण. हाका हाका म्हणजे कोणाक? हवा हवाई. उय 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 उय. ओ नो महाराजानू, सांबाळून सांबाळून पाड पडू थंय. हवा हवाई. कितें जालें पाड पडपाक? तू हळू उलय. राजा तुजो आवाज आयकत जाल्यार परत नाचपाक लागतलो. तुवें तो नाच केल्लो ताणें पळयल्लो. आतां तोच नाचता फुट्टा. शी, म्हाका टेन्शन सामकें बशिल्ले कडेन. हय हय हांवें न्ही हवा हवाई नाच केल्लो आमच्या महिला मंडळ वर्धापन दिसा. राजा आणि तुजी राणी चीफ गेस्ट. राजान खुश जावन राणयेच्या गळ्यांतलो मोतयाहार काडून अस्सो उडयलो. हांवें कॅच केलो. 25 रुपयांचो जावं मागीर तो. हॅलो हॅलो, मोनी आनी मसंडे तूच गेलो काय कितें रे? ना राजानू, हांव हांगाच आसा. तुमी समेर येवपाची वाट पळयता. हांव समेर येवपाची वाट पळयता? हांव खंय गेला तर? हांव हांगाच आसा. तुवें बडीशेप खाली काय कितें रे त्या वटेन? ना राजानू, हांवें लसणीची चटणी खाल्ल्या पोळ्याक लावन मागीर तुमगेर येतकच खाता बडीशेप. ए लसणीची चटणी बरी जाल्या म्हणून सांग. कोण आहे रे तिकडे? नुसती बडबड बडबड बडबड. पडलेला दात आहे राजानू. गेली कित्येक वर्षे नुसती बडबड बडबड बडबड. कळलं कळलं. काय म्हणतो पडलेला दात? काय ना महाराजानू, आज चुकून लसणीची चटणी बरी जाल्या हे तुमच्या कानार घाला म्हणटा. तुमका थोडी हाडू? हे तुका विचार म्हणिल्ले. मागीर हांव पोळ्यांक कितें लाव? भिकणाची पूड. हॅलो, काय म्हणतो पडलेला दात? काय ना तुम्ही समेर येयात. म्हणजे तुम्ही कित्याक फोन केलो ते सांगा. हांव तुका सगळ्याक सोदतां. 2 बेडरूम फ्लॅटान सगळ्याक म्हणजे खंय? हॉल, किचन, 2 बेडरूम आणि टॉयलेट. हॅलो, या बाजूला पण पडलेला दात आला रे. ओके कळलं.
कोणाकडेन उलयता आनी कोणाक पडिल्लो दात आयलो म्हूण सांगले. आगे जाका फोन केला ताचेच कडेन उलयता आणि ताकाच सांगले पडिल्लो दात आयलो म्हणून. फक्त भाषा बदलून सांगले. एनी प्रॉब्लेम? परत भाषा बदलली. ही बरी जुगलबंदी चल्ल्या न्ही. मातसो फोनाचो रिसिव्हर मदीं धर, दोगांकूय आयकुपाक मेळटलें. असो असो. अगं ती किती क्रिकेट कॉमेंट्री ट्रान्झिस्टर मधी धरपाक. राजा आणि राणी एकांतान आसा म्हणून हांवें रिसिव्हराचेर हात धरला. अरे भोट्या, राजान तुका उलो मारलो म्हणजे हॅलो म्हणल्यार तुका कशें आयकूंक येतलें? हात काड तो, काड. सारकें तुझे. केन्ना केन्ना मुगो सारकें उलयता तूं. फॉर अ चेंज. म्हजे कडेन आदोगासी नाका हा. कोणाकडेन उलयता सांग पयलीं, नाजाल्यार फोन काडटा आनी पांया कडेन मारता. मागीर जावं दी फोनाचे 100 कुडके आनी लळू दी तुज्या पांया कडेन. हॅलो हॅलो, राजान म्हाका फोन केला. म्हाका म्हणजे कोणाक? बारसो जावना तुजो? जाला हांव पडिल्लो दात, लसणीची चटणी, बडीशेप. आवय म्हणजे. ओ नो, तुवें बडीशॉप खाली सकाळ फुडें. तूं आनी आज आमगेर येवपाचो आसा. आनंदी आनंद गडे. इकडे तिकडे चोहीकडे, इकडे तिकडे चोहीकडे, इकडे तिकडे चोहीकडे. हेलो राजानू, स्टॉप प्लीज स्टॉप. कुछ गलत फहमी हुई है रानी साहिबा. मैं लसणी की चटनी खाने के बाद सॉप. आसू आसू, बडीशॉप खाने वाले हैं. आनी हवा हवाई खंय? उई 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 उई. कित्याक तूं हुळहुळटा वाटाणो कसो? वाटाणू हुळहुळटा? उयो माथ्यान हुळहुळटा ते जाणा आशिल्लो. आसूं, तुमीच उलयात. म्हाका कोण विचारिना. हवा हवाई खंय. हॅलो, आगो फोन कित्याक केल्लो? हांव तुकाच विचारतां. ह्या दोगांयनी कांयच अर्थ ना. आगो हांवूय चटणेच्या हातान तेंच सोदूंक हांगा आयलां. अर्दो पळोवन चटणी मेजार सोडून फोन घेवपा धांवलो. फोन तुगेल्या घरकारान केल्लो म्हणटकच बॉल इज इन युअर कोर्ट. ओके ओके. अरे फोन कित्याक केल्लो तांकां? तो लसणीचो घमघम घेवन आमगेर येवपाचोच आसा न्ही. तुका काणी सांगपाक आज सेकंड सॅटर्डे न्ही. हांव कांयच विसरू ना, विसरलो ना आनी विसरचोय ना. सारकें जालें नाही. हॅलो राजानू, समेर येयात समेर. येदोळच्यान समेर या कितें चलयला? आसूं, विसरू नाशिल्लो, विसरू ना, विसरचोय ना. दिस साऊंड्स बेटर. हांवें ताका फोन केल्लो म्हज्या फाटीन आयलो म्हणटकच म्हज्यान ताका आयज फाटीर मारपाक जावचो ना. हा, कितें जालें? काणी सांगप कॅन्सल करचें पडटा काय कितें? केन्ना तरी जावपाचेच आशिल्ले, त्या मानान बेगीन जाले. हॅलो राजानू, कितें उलयतात तुमी? मागीर उत्पल दत्तावरी इश कित्याक रे केले? राजानू, तुम्ही अभद्र कशे उलयले? हे उलयतना तुमची जीभ झडली ना कशी? अरे अरे, तू कितें उलयता आनी कोणाकडे उलयता? आगो ताणें बी बडीशॉप खाल्या. तोंडाचो वास घे पळोवया. ना ना, लसणीचो घमघम पडला. आज चटणी बरी जाल्या म्हणटालो तो. सगळी जाणां तोंड बंद करात. राजानू, जे तुम्ही म्हणले ते तुमच्या फाटल्यान वणटीर पायजल्या लायल्या. तांच्या कानार पडल्यार तांकां कितें दिसतलें हें चिंतलें तुमी? हाचो विचार केलो तुमी? हॅलो, पुणून ताच्या फाटीन आयला म्हणटा न्ही तो. आनी तुजी काणी अर्धवर तरी चलता. हातून बायलांचें कांयच काम ना. ही महिला मंडळाची मीटिंग न्ही. अरे, फॅनाक हुमकळूंक जे स्टूल वापरता ते स्टुलाचेर उबो रावन म्हज्या गळ्याक हात घाल मरे. म्हणजे हांवें फाटीर मारिल्ल्या वरी जालें ना. कळ्ळी आयडिया? राजा, परंपरा ही भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी न्ही. हॅलो, हे हांगा लागता गो. अरुण दातेन म्हळा न्ही, संगीत यशवंत देव. गीत मंगेश पाडगांवकर. विषय थंयच उरलो. राजानू, त्या स्टुला वयल्यान हांव हुमकोवचो ना. हुमकावून घेतलो परंपरा मोडल्यार. हॅलो, हाचो उत्पलदात कित्याक जालो आता? आगो, आय जस्ट कांट बेर टू थिंक ऑफ अननॅचरल डेथ. पट्ट करून नॅचरली वता ते बरें आसा न्ही गो. मागीर परंपरा आपशीच बंद. आमी सुटली. ह्या दोगांय बायलांक अक्कल म्हणून केन्ना येतली? कोणूच जाप दिना म्हणटकच हांवूच दिता. केन्नाच येवची ना. हे पळयात राजानू, कितें तें आतांच थाराया.
तुमचे फाटीर आनीक वजन वाडचें न्हय म्हणून हांव आनीक एक गोटो लेगीत खायना. सॅक्रिफायस. पूण तुमी म्हाका फाटीर मारचोच पडटलो, नाजाल्यार कितें जातलें ताका तुमीच जबाबदार. आता म्हाका ऑल ऑफ अ सडन टेन्शनशें जालें. आता हांवूय तुजे बरोबर येतलें. बायलांक थंय एंट्री ना. सेशन चालू असताना राणी लेगीत हॉलान येना. विचार तिका. तूं योच गो. हांगा कितेंय बरें वायट करून घेतलें जाल्यार तुमचो घरांतलो कोण नाका. इश तुम्ही केले म्हणून हांवें केले. म्हाका कांयच म्हणपाचें ना. म्हाका ऑल ऑफ अ सडन टेन्शन जालां आनी हांव येतलें म्हणजे येतलें. आज बायलां अंतराळान पावलीं हय. आनी तूं काणी सांगता थंय आमकां बंदी. सारकें. हॅलो, तूं योच गो. हाची फाट धरल्या. हांव एकटें खंय खंय म्हूण धांवतलें. चिंतून आंगार काटोसो आयलो. ही बायलां म्हणजे विथ ड्यू रिगार्ड्स टू राणी साहेबा. मदीं इंग्लीश उलयलो आनी कितें सांगपाक सोदतालो तेंच विसरलो. आस आतां म्हाकाय आयला वाज. कोणूच सिरियसली घेना. राजाय कांय उलयना. म्हाका हांगाच उमकळो सोसो दिसता. हांगा फॅन ना, एसी कुमकळटा. जग केलो. गुड जोक हवा बाई, गुड जोक. उय 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 उय. येवनी तुझ्या घरकान्नी. मागीर एक बरो डान्स जावनी तिचो. धन्यवाद राजानू. आता तुम्ही सांगला म्हणटकच नो लुकिंग बॅक. आता हाचे कोण आयकता. येस, योच तूं. आमगेर तूं फकत वर्सांतल्यान एकदां पावता हळदी कुकमाक. बाय बाय. आय एम सो एक्सायटेड. फर्स्ट टाइम तुका लागून हांची परंपरा पळोवपाक मेळटली. बाय. सी यू. उय 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 उय. अरे आगो ओय. येयात सुस्वागतम. साधू संत येती घरा. राजानू आता उलयल्यार जाता. मौन मागीर न्ही. तोंडात सकाळच्यान बडीशॉप आसा. जावं तोची दिवाळी दसरा. ओके ओके. हय कोणे तरी म्हणला न्ही. कोणे म्हणला ते खबर ना. सोड. आवय गे. बसले म्हणटकच जिवाक थाकायशी आयली. बडीशॉप बेजिनात उडोवन यो पळोवया. बेजीन बडीशेपीन भरून दवरला. आत्ता उडयल्या दिसता तोंडात. उडोवपाक जिवार येता दिसता. ताच्यो आनी कसल्यो पुरबायो. कोणाक हासचें म्हूण कळना. हाका सगळे फकणाचे विशय. हांव कितें म्हणटा. बडीशॉप उडयली. ओके, आता कितें म्हणटा तें म्हण. साधू संत येती घरा. साधू आणि संत हातून फरक कितें. दिवाळी खंय आणि दसरो खंय हाची जाप तुवें दिली ना जाल्यार जाणा मरे. हाचे तकलेचे कितें जावपाचे ते जातले. राजानू तुमचे जाला तरी कितें. हांचे हांव समजू शकता. ही सामान्य मनशां. तुम्ही आज म्हजे डायलॉग न्हय त्या जाग्यार न्हय त्या वेळार मारपाक लागले. सकाळपासून खात्या त्या बडीशेपीचो परिणाम. आता तुमच्या परंपरेचे कितें जाता खबर ना. 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार. हे कितें गो. आगो, ही वातावरण निर्मिती. पयले हांगेले जाणटेले जंगलात वताले न्ही काणी आयकुपाक. आता जंगलात कोण वतलो. शक्य ना तें. म्हणटकच ती वातावरण निर्मिती हांगाच करतात. भायले जनेलाचे पड्डे उडून रात करतले. ओके ओके. म्हणजे बरें म्हणलें प्रकरण हे. सादें न्ही. आयले म्हणून कळ्ळें. म्हाका म्हूण खंय कितें खबर. कानार पडटा तें सांगलें तुका. प्रकरण सोंपतकच हॉलांत मागीर पड्डे पडते उडून हांव दीस करतां. आयकलें मुगो. घुबड रडलें गो. ओके. मियाव मियाव. आयकलें. काळे माजर हॉरर सिनेमात आसता तशें. वारो सोडलो गो कोणे. आगो, रुखा वयलो सोरोप तो. सोसाट्याचो वारो सुटलो गो. या भायर या.
तू म्हणता जाल्यार याच. आणि आम्ही हेल्पूय करूया, शेवटी आमचीच परंपरा न्ही. हाय बॉयज, आम्ही आयली. आमा कौन बोला इनको हवा छोड़ने को? आमा, हमें बोलने की जरूरत नहीं जी, हम कुछ भी कहीं भी छोड़ सकते हैं. वाह, अरे आता पुढे गो. प्रत्यक्ष सोनेरी पडद्यावर बघा ना. सवंगा. राजान ताचो हट्ट सोडलो ना. तो झाडा लागीं गेलो आणि मडे खांद्यार काढून घेतले आणि सदा भशेन मोन्यांनी मसंडेची वाट चलपाक लागलो. मडे आणि खानार. ई तुम्ही मुगो असल्याने आमच्या परंपरेक आडमेळी हाडटली. हेच खातीर आमच्या जाणटेल्यांनी तिसऱ्या मनशाक ही परंपरा पळोवपाक मनाय केली. आता तुमच्या हट्टाक लागून तुम्ही आयले आणि ती तोंड धापून बसा. अरे ए मर मर म्हाका फाटी फॅनाक हुमकून असोच दवरता म्हाका. आयलो सौका फाटीचो कोणो सदावरी ना, याद धर. आणि आज काणी खंयची सांगतलो? शॉर्ट आणि स्वीट सांग हा. ओके. अरे राजानू, कितें जालां तुजें आज? तकलेचे 100 कुडके बी जावपाक जाय. अरे तू मोन्यांनी मसणडेच्या दिकेन वता, तुका मागीर भाशण प्रश्न विचारतकच. तकलेचे 100 कुडकी आणि नाका ते आणि कोण पुंजायतलो? हाव म्हाका संवय आसा. हांव ल्हानपणापासून ववळीच्या झाडा पोन्ना ववळा पुनायता. ए बाय, तुज्यो सवयो कुशीक दवर. राजानू, हांव रहस्य कथा सांगतलो. राजानू, हिका कितें प्रॉब्लेम? हांवें रहस्य कथा सांगल्यार हांव तुका सांगता न्ही ती. अरे बडीशेक तूक आता. आज आम्ही सगळी जाणां तोंड उगडटली. तोंड उगडलें म्हणून नो प्रॉब्लेम रे. 2 वे इंटरॅक्शन शे. तुमची परंपरा चालू उरली की जालें. तर आपागेर चोरी जाली ताचो व्हडलो शॉक वनीबाय. म्हणजे आपाचे घरकान निंग बसलो. हाली वता थंय चोरांचो सुळसुळाट. दिसाळ्याच्या अर्ध्या पानार फकत चोरयेच्यो बातम्यो. आज फार वर्षापूर्वी ना रे. राजानो, उब्यांनी घोड्यावरी न्हिदता. म्हाका घेवन सकल पडशी. पळय म्हजे कुडवे फॅनांक शिरकला आणि कूड तुज्या फाटीर. आणि तुमी गो उलोवपाक सूट दिल्या म्हणून पचकू नाकात. विथ ड्यू रिस्पेक्ट राणी साहेबा. ओके बरें, आमी ग्रीन पीस सोलपाक घेता आणि आयकतात तुमची काणी. हय कामूय जालें, परंपराय जाली. चोरी आणि ती बी आमगेर. आपा सामको शिटूक. विड्यावेले 4 आणे किरवटीक लायतना विठ्ठल भटाक रंगे हात आपान धरल्यार एक दीस लेगीत जावंक नाशिल्लो. वनीबाई चितूंक पडली. 4 आणे आता चलनात ना. फॉर इन्फॉर्मेशन. आमा एक कहानी पुरानी है. तोंड मातशे पयस धर. लसूण आणि बडीशे मिस्कुरात जाल्या. अहो, पेटलान कितले आशिल्ले? वनीबायन काकुटे घेवन आपाक विचारलें. आगे पापणी, म्हजो जीव कित्याक खाता? आपान म्हणले. एक्झॅक्टली. मागीर आता कितें करपाचें थारायला तुम्ही? अशें सुतकी तोंड करून बसतले? आता आबोले वावराक येवपाचो वेळ जालो. तें सामकें शिटूक तें सगळें वाड्यार घालतलें. अब्बा, राणी साहेबा, डिट्टो. तुवें कहाणी वाचला काय कितें? वावराडीचें नांव लेगीत डिट्टो. राजानू, तुम्ही तिकाच मारात खाण्यार. परंपरा जोड पॅन जावनी. हांव ग्रीन पीस सोलपाक बसता. कशें? परंपरेच्या नावाखाला हे कितें चल्ला? येदोळच्यान तुका फाटीर मारून फक्त लसणीची घाण घेत आसा हांव. काणी मात 2 वळी लेगीन फुडें वचूं ना. हे पळय, अशें जर चालू उरलें जाल्यार तुवें प्रस्न विचारच्या आदींच म्हजे तकलेचे 100 मायज कुडके जावन म्हज्या पांया कडेन लोळपाक लागतले. आसूं लोळू, हांव पुनायता तें. हांव ल्हानपणापासून ववळीच्या झाडा पोन्ना ववळा पुनायता. ए बाये, तुजो बायोडेटा विचारल्यार सांग तें. तितलेंच केलें तुवें आयुश्यान. राजानो, तुमच्या हातांतल्या तलवारीचेर तुमचो ताबो ना. खंय पावली ती पळया. फाटले वटेन आवय. तुजे तलवारीचेर लक्ष नाका रे. शो मस्ट गो ऑन. मकरान बशिल्ले वरी झोपाळ्यार बसून झोके कितें घेता? पोस्तार वचून काबाक कळयना.
वनीबाईन म्हळे. अरे शितितात आसा मरे तू. आबोल्या कळल्यार ते वाड्यार घालतले आणि पुलिशेक कळल्यार ते कितें रातचे येवन तपासणी करतले. घरा पुलीस येवन गेल्यार दुसऱ्या दिसा दिसाळ्यात येवचे ना. सगळ्या कडेन फो जातले मरे. कितें सांगता रे तू. हेच 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 आपण कपलाच्यो शिरो फुलोवन म्हळे. राजानू तलवार परत सांबाळा. तुम्ही सदा भशेन रंगार येत जाल्यार ती हाका खंय लागत सांगून वजो हा. आबोल्याचो विशय आयलो म्हूण सांगता. आमच्या सगुण्यान आमच्या बायक शाळेक वचसर मेणकापड लागता म्हूण सगळ्या वाड्यार घाले. अशें मागीर गेली मुगो ती संवय. हय तर हें कितें विचारप जालें. हे पळयात, तुमचे मेणकापड प्रकरण जाग्यार पडले जाल्यार ताका फुडें वचुनी. हय. दिसभर चिंतून दिवे लागणी वेळार आपण हे प्रकरण परेशा कडेन सोपोवपाचें थारायलें. हो आनी परेश मदींच कोण आयलो. सगळे अर्दकुटें सांगपाचें हाका पयलीं पासून वायट संवय. राजाक काणयो सांगता खंय. आगो कहानी में ट्विस्ट आसूंक शकना. परेश म्हणल्यार आपाचो भाचो परेश संजगिरी. आपाली चौथी भयण कुठ्ठाळे जन्माप संजगिऱ्याक दिल्ली. तिचो हो पूत. अरे हांगाचे मातशे थंय जाले म्हूण काय जायना रे. शो मस्ट गो ऑन. जनाबाब व्हड भाडकार खावन जेवन सुखी. परेशान BA करून कितेंय करपाक जाय म्हूण पणजे डिटेक्टिव्ह एजन्सीची कोन्सुलतार उगडिल्ली आनी रोखडीच नामना जोडिल्ली. केपेच्या भेण्याले लाकडा भरे कोणे फारायले हे ताणें 2 दिसांनी सोदून काडिल्ले. सरमळकाराले खोबरें प्रकरण ताणेंच हातावेगळें केल्लें. असलो डिटेक्टिव्ह न्ही आमकां मेळूं जाय आशिल्लो. हांवें भायर सुकत घाल्लें जरीचें कापड मुगो कोणे तरी नाच केला. अशें खंयचें गो. पोरू हळदी कुकमाक नेशिल्लें तें काय कितें. हय वय. तें म्हाका पयलींच विटिल्लें कशें दिशिल्लें. आमी पयलीं आपागेर चोरी जालें तें प्रकरण परेशा कडेन सोपोवया. हय. तिनसांचो तुळशी कडेन वनीबाईन दिवो लायतकच आपण तिका म्हळें, आयकता फाल्यां सकाळीं कारेरीन पणजे वता आनी हें प्रकरण परेशाच्या कानार घालता. तुजें कितें मत. वनीबाईचें मत आनी कितें वेगळें आसतलें. ती म्हणटली तुका जाय तें कर. पूण हांगा आपान योग्य निर्णय घेतलो आं. परेशान कितलीं प्रकरणां हातावेगळी केली पळयली ना. आपा सकाळी उठलो. रातभर ताच्या दोळ्याक दोळो लागलो ना. भोवन भोवन फोडिल्ले पेटूल ताच्या दोळ्या मुखार येताले. हे हांव म्हज्या वयल्यान सांगता. फुडलें तूं सांग रे. सारकें. आपा अनंताक सोदपाक वाड्यार गेलो. अनंत आपालो उजवो हात. अनंता बगर आपालें पान हालनाशिल्लें. आमच्या सावळ्या भशेन सावळो आमचो उजवो हात. आमकां उजवाय ना आनी दावोय ना. अपना हात जगन्नाथ. फुडें रे. अनंता हांव मातसो ताकतिकेन पणजे वतां. फाटल्यान दुर्गाचें काम चल्लां थंय लक्ष दी आनी वनीबाईक शाखेक पोपायो काडून दी. अशें कितें घडलां दनिया. ह्या अनंतच्या प्रश्नाक येतकच सांगता अशी जाप दिवन आपा पणजे वचपाक भायर सरलो. पोपायची शाक ई. आपाक पोपाय सोडून आनी काय मेळना. ई कित्याक. सुकी सुंगटां बी घालून शाक बरी रुचीक लागता. हाचें घराणें फकत रुचीक काबार. शो मस्ट गो ऑन. आपा परेशाच्या कोन्सुलतरी कडेन पावलो. परेश निकतोच कुलूप काडटालो. सकाळ फुडें आपाक पळोवन परेशाक अजाप जालें. म्हजो जाल्यार आवरोच उडपाचो. म्हजें खंय कितें उडत सांगून नजो गो बाये. फुडें फुडें. राजानू हांव फाटी वयल्यान निसरता. मातसो घट धर आनी ती तलवार सांबाळ. तर आपण चोरये बद्दल सविस्तर तपशील परेशाक दिलो. परेशानांनी वेळ केलो ना. उगडिल्ली कोन्सुलतार तशीच बंद केली आनी दोगूय जाण आयिल्ले कारेरीन परत गेले. आओ मामी हाव आर यू. हू सेड टू हुम. 1 मार्काचो प्रश्न. हांवें सांगू ना येदोळ. हाजे सगळे अर्धवट. परेश आपालो भाचो म्हूण येदू सांगू ना. स्मृती भ्रम जाला तुमकां. आओ ही ताची उलोवपाची स्टायल. आओ मामी बरें आलें गंजण घालून च्या कर पळोवया. म्हाका सामको लायक गो. विदावट आलें गंजण नो च्या. सेम टू सेम. जसो राजा तशी प्रजा. ओके. शो मस्ट गो ऑन. आओ मामान म्हाका चोरये विशीं डिटेल इनपुट्स दिल्या. एनीथिंग फ्रॉम युअर सायड मामी. ती आनी बाबडे कितें सांगतली ती आमचे भशेन.
म्हजी तकली जाल्या झोन. म्हाका आनी ताणी कितें सांगपाक दवरलां अशें दिसना. वनिबाई घाम पुशीत झोपाळ्यार बसली. हांवें सांगू ना, ती बाबडी आनी वेगळें कितें सांगतली. ज्योत्स्ना कशें आसा गे? आता ज्योत्स्ना कोण ते सांगचो ना पळया. आवू मातसो थार धरानी. ज्योत्स्ना आपा आनी वनिबायली एकुलती धूव. ती पणजे गर्ल्स हॉस्टेलान शिकपाक आसता आनी शेनवारा घरा येता. जालें समाधान? ओके, गर्ल्स हॉस्टेल म्हूण सांगता हां, बायलांचो विशय. हॉस्टेलार बी रावन चलयांक डेरिंग शें येता न्ही गो. आनी कितें तर आमच्या वेळार असली हॉस्टेलां बी कांय नाशिल्लीं म्हणून आमकां डेरिंग आयलें ना. काळखांतल्यान हे कुडींतल्यान ते कुडींत वतले जाल्यार बॅटरे दिवो जाय. आता मोबायलाक दिवो आसा देखून मातशें डेरिंग आयला न्ही गो. हय तर. तुमकां डॅरिंग येवं वा ना येवं, म्हजी बॅरिंगा वचपाचो वेळ आयला. आरे तूं फुडें वच रे. आरे ज्योत्स्ना हॉस्टेलान आसता न्ही रे, दर शेनवारा घरा येता. ताचे खातीर म्हणून 2 नाल्ल पिळून मानशेची सुंगटां आनी सांगो घालून हुमण केल्लें. चोरान चोरलें तें चोरलें. फाटलें फुडलें घेवन हुमणान जेवलो न्ही रे. वनिबाईन कपलार हात मारीत म्हळें. आवू चोर जेवलो? एक्झॅक्टली होच प्रस्न परेशान केलो. सांगता कितें, तपल्यांतलें उरिल्लें शीत घेवन जेवलो. सांगो बऱ्यो चोखून चोखून खाल्ल्या आनी उश्टें म्हाका काडपाक दवरलां दळदिऱ्यान. वनिबाईन म्हळें. पुअर वनिबाय. तुमी खो खो करून हांसली. परेश मुमुरख्यानी हांसलो. च्या पिरयेन घालून फुर्र फुर्र करून पिलो. शी, बॅड हॅबिट. राजाच्या फाटीर आसा ताकाय आसा असली बॅड हॅबिट. खरें? आसूं. कंटिन्यू कंटिन्यू. आवू च्या पिवन बरी तरतरी आयली. आतां तकली चलपाक लागली. मामा, तुमगेर वावराक येवपी सगळ्यांक उबी कर हांगा. आवू कित्याक काय? तें फुडें कळटलें न्ही. ताणें तुका खंय प्रश्न विचारला सांग फुडें. अरे आमगेर कामाक आसात ती घरची कशी मरे? आपान म्हळें. तपास करतना घरची परकी अशें कांय नासता. एम आय रायट? 100% परेशान तेंच म्हणलें. आपान सगळ्यांक उलो मारलो. बाबल, गणपत, मानाय आयले. आबोलें, मोगरें, कामेरी आयली. वा, वनिबाईक सोय कातून वाटून भाजी शिनून मेळटली. लक्की. हय, ते व्हरून मागून यावे लागते. धनिया दुरी घेवटेन बांदून जालें. अनंत भितर सरलो. अरे अनंत, तूंय बी राव ओवाळणीक. परेशान हांसत म्हळें. परेश हॅज गुड सेन्स ऑफ ह्युमर. आवू. सगळे जाण हात फुडें करात. परेशान अर्द सोडली. अरे हाताचे ठशे घेता. आपा ताणशेलो. म्हाकाय तशेंच दिसलें. हाताचे ठशे हात फुडें करून घेनात. नो नो, आय डोंट नो. हांवें कोणाचें पेटोल फोडू ना. गुड वन. फुडें फुडें. आपा, हो तुमचो चोर अशें म्हणून परेशान अनंताच्या कानपाटार एक फुलयलें. आवू. अनंत, नो वे. शिबाये, म्हजो विश्वासूच बसना. आपालो उजवो हात चोर. राजानू, परेशान सगळ्याचे हात पळोवन चोर कसो सोदून काडलो असो म्हजो ह्या फावटी सादो सरळ एकूच प्रश्न. हाची जाप तुवें दिली ना जाल्यार परिणाम तुका खबरच आसा. तुज्या तकलेचे 100 कुडके जावन पांया कडेन लोळूंक लागतले. लोळूनी हांव पुनायता ते. हांव पयलीं पासून ववळीच्या झाडा पोन्ना पवळा पुनायता. राग राव गो. आसूं आतां. हो कितें जाप दिता ताचें म्हाका टेन्शन. आयक, गोंयान सुंगटां हुमण बरे शंकर छाप हिंग घालून करतात. हे तुमकांच न्हय, सगळ्या जगाक खबर आसा. एकदा त्या हुमणान जेवलो म्हणटकच हाताचो घमघम 4 दीस जाले तरी वचना. सगळ्यांनी हात फुडें करतकच अनंताच्या हाताक हुमणाचो घमघम आशिल्लोच. हाचो अर्थ अनंत चोरी करून हुमणान जेवून गेलो हे सिद्ध जाता. म्हणून परेशान ताचेर एक फुलयले. आवू. क्या बात है. तुझ पे मर जावां. तकली आसा हा तुका. क्या बात है, क्या बात है. पळय बायलो जावन पसून आमचे तकलेन आयले ना हे. हय मुगो. खरेंच मर जावा गो बाये. म्हणूनच तो राजा न्ही. आता कळ्ळें मुगो.
तर अशे तरेन राजाचे मौन भंग जाला आणि हांव आशिल्लो तसो परत फॅनाक हुमकळटा. खंयचे काणयेक पूर्ण विराम म्हणटात तो नासता, तो आमी बळ्यां घालतात. अँड दे लिव्ड हॅपिली एव्हर आफ्टर. टिंब टिंब टिंब. हीच टिंबां एकठांय जातात आणि सुरू जाता आनीक एक नवी काणी. खूब खूब वर्सां पयलीं एक आशिल्लो राजा आनी एक आशिल्ली राणी. निकतेच तुम्ही ऐकले कोकणी नाटकुले. तो एक राजा, ती एक राणी. हातून वांटो घेवपी कलाकार आशिल्ले. तो राघोबा परब, ती मंजुषा सुखटणकार, राणी रुपाली कामत शेटये, राजा उदय फळ, बरोवपी कृ म सुखटणकार आणि सादर करपी दोतोर साईश देशपांडे.